प्रितीच्या भावांनी भयणांनो, कालच्या वाचपान आमी आयकलां जेजू आमकां सगल्यांक सांगता आमी आमचें जिवीत बदलूंक, वायट आनी पातकी जिवीत पयस करूंक आनी बरें आनी खुशालकायेचें क्रिस्ती जिवीत जियोंक. आनी आयची वाचपां आमकां उगडास करता भायली नितळकाय परस भितरली नितळकाय गरजेची. जेजू म्हणटा भायली नितळकाय सांबाळूंक गरजेची, पूण भितरली नितळकाय, आमची काळजाची नितळकाय, मनाची नितळकाय अदीक गरजेची. आयचे पयले वाचप आमकां सांगता देवाचें उतर परगटूंक केन्नाच लजें नाका. देवाचें उतर सदांच मोगांत आनी भावार्थांत परगटूंक जाय. भाग्यवन पावलून देवाचें उतर सदांच भावार्थांत परगटलें आनी हाकाच लागून ताका सर्गीचें इनाम फावो जालें. तरी आमी देवाचें उतर भावार्थांत आनी मोगान परगटलें जाल्यार आमकांय सर्गीचें जिवीत, राज आनी इनाम फावो जातलें. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयलां एक फारिजो जेजूक आमंत्रण दिता, आपल्या घरा आपयता, आपल्या घरांत जेवणाक आपयता. आनी त्या घरांत फारिजो जेजू आनी फारिजोवाचे इश्ट आसले. आनी जेन्ना जेजू त्या घरांत भितर सरता जेवपाक, तो विसरता आपले हात आनी पांय धुवपाक. आनी तेन्नाच तेच पळोवन फारिजो आपल्या मनांत म्हणपाक लागलो, जेजून कित्याक आपले हात आनी पांय धुवंक ना? ताणें आमची कायदे कित्याक पाळूंक ना? आनी ही उतरां जेजून ताच्या मनांतली आयकून म्हणूंक लागलो, भायल्यान तुमी नितळ आसात, भायल्यान तुमी सामकी बरी मनशां, बट भितरल्यान तुमची काळजां आनी मनां नितळ ना, भितरल्यान तुमी नागवणे. आनी हीच उतरां जेजून तांच्याच घरांत तांच्याच तोंडार सांगली. प्रितीच्या भावान भयणांनो, फारिजोवा भाशेन आमची मनां, आमची काळजां भितरल्यान नितळ ना. जायते पावटी आमी दुसऱ्यांक वायट उतरां उलयलां वा वायट चिंतलां, तर आमी आमची मनां आनी काळजां कशीं नितळ करूंक जाता काय? पयले सुवातेर देवाचें उतर वाचून, देवाचें उतर वाचून आमी आमची काळजां, आमची मनां नितळ करूंक जातलीं. दुसरे सुवातेर बरी उतरां दुसऱ्यांक दिवन, तिसरे सुवातेर दुसऱ्यांक आदार करूंक, दुसऱ्यांची सेवा करून, आनी शेकी आमची थोडी गिरेस्तकाय गरिबांक दिवन देवा मुखार गिरेस्त जावंक फावो. जेजू जेन्ना ह्या संवसारांत आयलो, जेजून सांगलें, हांव ह्या संवसारांत सेवा दिवंक येवंक ना, घेवंक येवंक ना, पूण दिवंक आयला. आय केम नॉट टू बी सर्वड बट टू सर्व. तर आमी दुसऱ्यांची सेवा केली जाल्यार आमी आमचो भावार्थ घट दवरूंक पावतलीं. आनी जेन्ना आमी आमचो भावार्थ घट दवरता तेन्ना आमी खुशालकायेची आनी सेवेची मनशां जावंक पावतलीं. तर आयज आमी आमकांच विचारुया, म्हजो भावार्थ कसो आसा? हाव इज माय फेथ? हांव म्हजें क्रिस्ती जिवीत कशें जियेता? हाव डू आय लिव माय क्रिश्चन लायफ? म्हजें क्रिस्ती जिवीत जावन आसा कॉस्मॅटीक, ओन्ली अपियरन्स, वो म्हजें क्रिस्ती जिवीत जावन आसा सेवेचें वा मोगाचें? तर ह्याच प्रश्नाचो आयज आमी नियाळ करुया आनी देवाची कृपा आनी आदार मागुया आमी सदांच आमचें क्रिस्ती जिवीत खुशालकायेन आनी मोगांत जियोंक.